प्रितीच्या भावान भयणो, आतांच आमी आयकलां, सोपूत मोडूं नये पूण सोरेस्पराक दिल्ल्या सोपुताक पाडो दी. ही जावन आसली पुर्वजांची शिकवण. आनी आयज आमी पळयता जेजू हे शिकवणीक आनीक एक नवी समजणी दिता. आनी ती समजणी म्हणजे कितें तो म्हणूंक सोदता की आमी सोपूतूच घेवचो न्हय वो दिवचो न्हय. जायते फावटी आमी आयकलां आसतलें, आमच्या जिवितांत जायते मनीस आसात जे जे उतराचे मनीस म्हणटात आमी न्हू. जायते फावटी तांकां कितें उतर दिलें तें करतात, ते फाटीं पळयनात. आनी असलोच एक मनीस आमकां उदाहरण म्हणल्यार आमी आमच्या पवित्र पुस्तकांत म्हणल्यार भाग्यवंत जुजे, जो आमी पळयता. एकूय फावटी ताचें उलोवप ना, पूण ताणें कितें चिंतलां तो देवा जेजूची राखण करतलो आनी देवाच्या आज्ञाक देवाच्या उल्याक पाडो दितलो, तितलेंच. तसलोच मनीस आयज जेजू आमकां जावंक आपयता, स्वताचे मनीस आमकां जावंक आपयता. जेन्ना आमी सोपूत घेतात तेन्ना आमी देवाक मुखार हाडटात आनी आमच्या फटिंगपणाक आमी ताका भागेली करतात. हेंच जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आमी स्वताची मनशां जावंक, एक स्वताक आमी फुडो करूंक, जेन्ना आमी स्वताची मनशां जातात तेन्ना आमी स्वताक कांयच लागना, आमकां केन्ना भिरांत व्हरना. आमी कितें सारकें तें आमी करूंक पावतात आनी भिनासतना आमी मुखार वचूंक पावतात. हेंच तें तो आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता. आनी जेजूचे शिसूय बी ते स्वताचे, कित्याक ते जेजूचे भितर रिगून आसले आनी ते जेजूच्या उतराक पाळो दिताले. आनी ताकाच लागून तांकां जे खरे शिसाय ते तांकां मरोंक देखून भिरांत आसूंक ना. नाजाल्यार म्हाज्या भावान भयणो, जेन्ना आमी फटिंगपणांत रावतात तेन्ना आमी जायते आमच्या जिवितांत वेगवेगळे अवघडे येतात आनी आमी एकमुखाचेर बोगलांटां घालूंक पावतात. तेन्ना आमी आनीक उदाहरण म्हणल्यार आमचे हे कितें आदाम आनी एव न्हू, जेन्ना तीं पातकांत पडलीं, तीं देवाक फोट मारूंक वा देवा कडल्यान ती सोत लिपोवंक एकामेकाक तीं गुन्यांवकार करूंक लागलीं. हेंच जेजू आमकां आज सांगूंक सोदता. एक बरी स्वताची मनशां जावंक आमकां तो आपयता आनी आमचो जबाब जावंक जाय, वय जाल्यार वय, नाजाल्यार ना. नाजाल्यार आमी दोन व्हड्यांनी पांयां दवरतात फटिंगपणान रावतात तेन्ना. एक पांय एक व्हड्याचेर आनी दुसरो पांय दुसऱ्या व्हड्याचेर. आयज ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना देवाची हीच कृपा आमी मागुया. आमकां खरी देवाची जेजूची पाटलावदां जातलीं जाल्यार आमी जेजूच्याच भितर रिगून रावन एक खरी स्वताची मनशां जावंक आमकां तो आपयता. ताच्या जेजूच्या ह्या उल्याक आमी कान दिवन आनी आमच्या जिवितांत सोत कितें तेंच आमी मानून घेवन आनी खरी स्वताची मनशां जावंक वावरुया.